येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गायब केलो पेडणे बस स्टँडा मुखावयलो 1 कोटीचो टॉयलेट. थळाव्यांचो आदलो आमदार आनी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट. 3 वर्सां बंद आशिल्ली टॉयलेट सरकारी यंत्रणेनच वेली उखलून. विविध प्रकल्पांच्या आदारान केंद्र सरकार घेवंक सोदता गोंय चोपक्यात. गोंयकारांच्या विरोधातले षडयंत्र यशस्वी जावपाक दिवचे नात, काँग्रेसीचो एल्गार. पिळगांवच्या शांतादुर्गा देवस्थानान मनयलो स्थापना उत्सव. थळाव्यांनी घेतले 2 नाटकांचो आस्वाद. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकारान पेडणे नंबर 1 करपाची घोशणा केल्ली. पूण पेडणे बस स्टँडा मुखा वयलो 2 नंबर करपाचो टॉयलेटूच उबारून व्हेलो. पत्र्यांचो हो टॉयलेट बांदपाक 1 कोटी परस चड खर्च येयल्लो. हे पयलें अजाप. 3 वर्सांनी तूं उखलून व्हेलो हे दुसरें अजाप. ताळे म्हणटात टॉयलेट गायब जावंक ना, सरकारानूच चोरला. पेडण्यां एक अजब घडला. 3 वर्सां आदीं पर्यटन खात्यान बांदिल्लो 1 कोटी परस चड खर्च जाल्लो पे टॉयलेट सरकारी यंत्रणेन अचकीत उखलून व्हेला. ताचे फाटले रजाव कळ्ळें ना, पूण पेडणेकारांनी हाचेर मार्मीक प्रतिक्रिया दिल्यात. बाबूच्या पेडणे नंबर 1 करपाचे घोशणेची धजा केल्या. पळयात. हांव आतां ज्या स्पॉटार आसा जंय टुरिजमान 1 कोटीचो हयसर टॉयलेट उबो केल्लो, तो आयज खरो म्हणचे जाल्यार तो एक प्रकारे चोरूनच येयलो तेंच्यांनी. म्हणजे हे जे कार्यवाही सरकार आसा प्रमोद सावंताचे, जो बाबू आजगांवकार ह्या मतदारसंघाचो प्रतिनिधी करतालो गेल्या टायमाक, तेणी अशेंच म्हटलेलें खूबदां भाशणान की आपूण पेडणे 1 नंबर करतलो म्हणून. पण आयज अशें दिसता, एक वायट गजाल दिसता की 2 नंबरा खातीर बांदलेलो टॉयलेटच तेंच्यांनी चोरून येयलो. मागीर तो खंय शिफ्ट केलो काय म्हाका खबर ना. एक तर ते कॉक बी बसयल्ले पळय जे टॉयलेटीन आसता ते, तर ते एक सोन्याचे बी आसतले म्हणून तो चोरून येयलो आसतलो. नाल्यार हे 1 कोटीचे बील आनी खंय तरी बिचार व्हरान, नाल्यार तेणी खंय तरी मडगांव व्हरान, नाल्यार खंयच्या तरी मतदारसंघात व्हरान आनी एक तेचेर 2 कोटी करून हो जो कारभार ह्या सरकारान केला, जो हांगासर एक मुतपाक सुद्दां तेंच्यांनी सोय करूंक ना आनी दवरलेलो तोय बिना वापरान 3 वर्सां आसलो, तोय बी हेंच्यांनी चोरून येयलो. म्हणजे हे सरकार BJP कितें करूंक सोदता तें म्हाका खबर ना. टॉयलेटूय चोरूंक ते फुडें सरले जाल्यार ही वायट गजाल आसा. आमी आयकोन जाणा कोण तरी भांगर चोरता, कोणाचे गाडये चोरता, कितें कितें चोरता, फ्लॅट फोडटा, व्हडल्या प्रकारान चोरी जाता. पण आयज पेडण्याच्या हद्दीन जो आमचो PA आसा, मामलेदार, कलेक्टर आसा, हेंच्या हद्दींतल्यान क्रेनींतल्यान गाडये घालून टॉयलेटय चोरून व्हरता. आणि आयज जर अकस्मात जर हांगा जर नजर मारशात जाल्यार लक्षांत येता की थंयसरले शौचालय गायब जाल्लेले आसा. हेचेर आयज सरकारान आनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेचेर आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा की तुमी पेडण्याचो विकास हो डिसमेंटल विकास करपाचो ठरयला का कितें. 1 कोटी मोडाप, गरज भासली का ते प्रकल्पच तेचो उखलावणी घेवन वचप, हाच्या फुडें हेच चलतलें. आयज तुमी टॉयलेट उखलून गेले, फाल्यां आनी कितें तरी म्हणटले हो इंडोर स्टेडियमाची हांगासर गरज ना, तो आयज बंद करया, थंयसरलें सगळें सामान डिसमेंटल करया आनी व्हरया. फाल्यां बस स्टँड तुमी म्हणटले आतां हांगासर हो बस स्टँड कंजेस्टेड जाल्लो आसा आनी खंय तरी उबारणी करया. आयज पेडण्याच्या जनतेक आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. जे 1 कोटी रुपया सामान्य जनतेचो जो टॅक्स, जो कर जो आयज जनता फारीक करता तेच्या कुस्ताचेर आयज ही प्रकल्पांची उबारणी जाता आनी तेतूंतलो 1 कोटी रुपया मोडून आयज पेडणे तालुक्यान एक टॉयलेट ना म्हणून टॉयलेटीची उबारणी केल्लेली. ती अकस्मात टॉयलेट ना जाली, एक हास्यास्पद गोश्ट आसा. आनी सरकाराचेर जर म्हणशात जाल्यार हो लांछनास्पद एक डाग लागलेलो आसा की आयज अक्षरशः टॉयलेट विदीन म्हणटात तशें 10 मिनटां भितर हेंच्यांनी आयज हांगासरली टॉयलेट गायब केले. मागीर 1 कोटी रुपया गेले. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, सागरमाला, मुरगांव पोर्ट, लिनियर प्रोजेक्ट अशा विविध प्रकल्पांच्या आदारान थळाव्या पारंपारीक वेवसायीक पर्यायान गोंयकारांची स्वतंत्र जिनस ताब्यात घेवपाचें षडयंत्र भाजपाच्या केंद्र सरकारान चलयलां. आमी हें षडयंत्र मानून घेवचे नात. गोंयच्या वसाहतीकरणाचो हो प्लॅन गोंयकारांनी उद्ध्वस्त करपाक जाय, काँग्रेसीन मागला. NCSCMन तयार केल्लो गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान न्हयकारला. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट हे संस्थेन तयार केल्ले कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाक गोंयच्या पर्यावरण मोगींनी सगळेच कडेन विरोध केल्लो.
त्या उपरांत एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट केल्ले, लोकांच्यो सुचोवण्योय घेतिल्ल्यो. पूण आतां हो प्लॅन न्हयकारिल्ल्यान सगळो वावर फुकट गेल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां. हे गांवांनी भोंवन विलेज पंचायत लेवलाचेर वचून हो प्लॅन कसो फॉल्टी आसा आनी हो प्लॅन गोंयांक कसो घातक ठरतलो इन द टायम टू कम, हे सगळे पंचायत लेवलाचेर लोकां कडेन वचून गांवांनी वचून हेजेर खूब बोवाळ जाल्लो, तुमकां खबर आसा. तेन्नाचो तो मिनिस्टर वॉन्टेड टू बुलडोज, तेजेर सुद्दां लोकांचें ऑपोजिशन आयिल्लें आनी फायनली एक इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाक, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचें जें हियरींग लागता, स्टॅट्युटरी हियरींग, तें पणजे आनी मडगांवां जाल्लें तुमकां खबर आहा. व्हडले माटो घालून हियरींग जाल्लें, लोकांक सकाळच्यान रात पर्यंत दवरून तांची सजेशनां घेतलीं, ती आज सगळीं युजलेस जाली. म्हणजे हो ड्रामा कसो केलो आनी शेवटी आज आयकूंक येता की नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा ताणें हो ड्राफ्ट प्लॅन जो सबमीट केल्लो तो रिजेक्ट केलो म्हणून. हें गोंयचें अस्तित्व नश्ट जातलें, हें आज ही उतरां म्हजीं जाय जाल्यार तुमी बरोवन दवरा. ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार, BJPचो केंद्र सरकार आनी BJPच्या गोंय सरकारान दोगांयनी मेळून ह्या गोंयचेर कसो अत्याचार केला तें तुमकां कळटलें. पोर्ट लिमिट्स ज्यो आमी दाखयनाका म्हणिल्ल्यो त्यो आतां म्हणटा ते दाखयतलेच. इन अदर वर्ड्स, मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जी आतां स्थापन जाल्या इन प्लेस ऑफ मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, अंडर दीस हो व्हडलो सागरमालाचो जो प्लॅन चलता हे वेगवेगळे भाशेन दाखयता. ते हांव आतांच सांगतालो, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एका सायडीन, सागरमाला एका सायडीन, मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी एका सायडीन, 3 लिनियर प्रोजेक्ट एका सायडीन. अशें करून आमचे लोकल गोंयकारांक, फिशरमॅनांक, पोर्ट युजर्स जे ऑन द बँक्स ऑफ द रिवर म्हणजे न्हंयचे देगेर रावता, ते कितले भितर पर्यंत हें ज्युरिस्डिक्शन तांचें ते एक्सटेंड करूंक सोदता, जातून स्टेट गव्हर्मेंटाचो कांय हात आसचो ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो कांय हात आसचो ना, विलेज पंचायतीचें कांय ज्युरिस्डिक्शन आसचें ना. फक्त एक ऑथॉरिटी फुडाराक कितें करपाचें तें डिसायड करतले आनी कोणाकच हाजेर रायट आसचो ना अशी जबरदस्ती करपाच्या ह्या आज स्टेजीर गोंयकारांक ताणें हाडलें आसा. लिबरेशन 1961 जाल्लें, कॉलोनियल एम्पायर काडून उडयल्लें आमी. हें दुसरे भशेचें आतां कॉलोनायझेशन गोंयां भितर सरलां. आतां जशें बाब एल्विसान सांगलां की आमच्या गोंयच्या सरकाराचो अधिकार गेलो. ही जेन्ना आमची लढाई स्टार्ट जाल्ली कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचेर, आनी दीस इज लिंक टू अ लार्जर कॉन्स्पिरसी. आमचो कायदो पास जायना, जे लोकांक इनवॉल्व केल्ले गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या शेतकामत्यांक, गोंयचे नुस्तेकार, रेंदेर, सगळे तडेक रावता तांकां दे नो बेटर. एज एल्विस बाबान सांगलां, दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स. ताणें जें सांगिल्लें तें सगळें आमी प्लॅनान दाखयल्लें. डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स हॅड कम टुगेदर. आयज द रेकमेंडेशन वीच वॉज एक्सेप्टेड बाय NCSCM जो कॉन्ट्रॅक्टर चेन्नयचो, आनी ताणें म्हणटा फॉरवर्ड केलें वयर NCZMN रिजेक्ट केलें. दीस इज सारकें नाटक. हे सायंटिस्ट खंय वयर बसले ताणें रिजेक्ट केलें. इट इज नथींग बट दे आर स्लेव्स ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्ट. तांकां फक्त 5 स्टार हॉटेलां हाडपाक जाय आनी कांय ना. दुसरें, तांकां कंट्रोल घेवपाक जाय आमकां कोस्टाचो. कित्याक जो कोल येवपाचो आसा, जो अडानी आनी जिंदाल कोल हाडपाचो आसा, तो खंय, तो गोंयचो सरकार चेंज जायत जाल्यार जो जावपाचो आसा सद्या, ते ऑब्जेक्शन हाडीत जाल्यार. सो पयलेच हो इंतजाम करता, बंदोबस्त करता असले कायदे हाडून की टोटल कंट्रोल वील बी एट द सेंटर. आमकां जाय तेच करतले म्हूण, आनी हें आमी मानून घेवचें ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. TMCचो बाणावलेचो उमेदवार आनी साल्सेतचो बळिश्ट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमा म्हणटा ताचो पक्ष आनी लोकांनी परवानगी दीत जाल्यार तो भाजपाक तेंको दितलो. ह्या विधानाक लागून चर्चिलाच्या आदल्या वावडेक आतां ओतो येयला. चर्चिला सयत काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकार आनी सावियो आल्मेदा हांकां राष्ट्रीय चॅनलान एका स्टिंगात धरिल्ले. थंय ते पयशे स्विकारतना दिश्टी पडिल्ले. सुरवेक चर्चिल आनी ताच्या पक्षान तशेंच काँग्रेसीन ही फेक न्यूज म्हणिल्ली. मात चर्चिलान आयज केल्ल्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून ह्या विधाना वयलो पड्डो उगडो जाला.
How I can go, my friend, unless my party cannot say. Party are मेरी. तू येलो एकटा एमएलए हाँ. तुम्ही सब दोग जाण येली तू आणि बालंका त्याला माझे लोक सांगत त्या पाठ वर पडत. इशू बेजाचे बी करतलो लोक सांगत त्या मागे पडत. लोक आणि पार्टी सांगत त्या वर पडत. पार्टीचं रिस्पेक्ट दे बघा. लास्ट टाइम मी पार्टीचं रिस्पेक्ट देऊन गेलो ना इशू बेजाचे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोविड-19 दुयेंतीचो आंकडो कमी जाल्ल्यान सुमार 2 वर्सांच्या काळा उपरांत स्कुलां परत सुरू जाल्यात, पूण जायत्या आस्थापनांनी ते खातीर मनाची तयारी करूंक नासली अशें दिसून येता. हाचीच एक देख म्हणल्यार वास्कोच्या म्युनिसिपल हायस्कुलाचें वेवस्थापन. शाळेचें नूतनीकरण सुरू आसा आनी वर्गाची अवतिकाय जाल्या, जाका लागून विद्यार्थ्यांक वाचप घरांत आनी सामकें ल्हान सुवातेर शिकोवचें पडटा. पूण आमी जेन्ना परिस्थिती पळोवपाक ह्या स्कुलान भितर सरले जाल्यार ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जाल्लें दिसून येता. आमी पळोवंक शकता की हे जो आहा तो एक क्लासरूम आसलो आनी हे क्लासरुमाचें ऑलमोस्ट सगळें काम जाल्लें आसा. फक्त उरला ते वयले रूफाचें खंय तरी रूफ सिलींग उरला, वयर टायल्स बसयल्या, रूफ टायल्स बसयल्या, तशेंच जे जमनीचेर जे टायल्स बसोवपाक जाय ते उरला. पळोवपाक गेल्यार ही चडशे एक 10-15 क्लासरूम्स आहात, पूण हे 10-15 क्लासरुमांतले फक्त एक 2 क्लासरूम जर पयलीं रेडी केले ऑन वॉर फुटींग, एक 2 ते 3 रूम, जाल्यार ह्या भुरग्यांक खंय तरी शिफ्ट करची गरज पडची ना, जाल्यार एक रुमान खंय तरी पडचें ना. पूण आमकां दिसून येता की हे सगळें काम वांगडा करपाक दवरलां, त्या खातीर भुरग्यांक एकाच क्लासरुमान अल्टरनेटीव बेसिसार हाडचें पडटा. नियरली 400 स्टुडंट्स अल्टरनेटीव बेसिसाचेर आतां शिकतले. फक्त आतां ज्या पर्यंत ते दुसऱ्या स्कुलान शिफ्ट करतले त्या पर्यंत आयकोंक मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन येतीन म्हणटा की आमी माता स्कुला कडेन उलयल्या आनी तेंचे कडेन MOU सायन करतले की तांकां शिफ्ट करतले, पूण ते केन्ना जातले तें खबर ना. पूण त्या पर्यंत भुरग्यांचें कितें 400 स्टुडंट्स एका हॉलान कशे बसतले, कितके दीस बसतले हो प्रश्न आसा. जर हे कॉन्ट्रॅक्टर आनी हे म्युनिसिपालिटीचे ऑथॉरिटीज आहात तेंच्यांनी हे जे क्लासरूम आहात जे नियरली 15 भितरले एक एटलिस्ट 3 प्रायोरिटी बेसिसाचेर रेडी केले आनी ते जर भुरग्यांक दिले जाल्यार ह्या कोवीड सिच्युएशनार लोकां खातीर आनी भुरग्यां खातीर एक बरी सुविधा जातली. एक्चुअली कोरोना सोंपपाच्या मार्गाचेर पावला ती खरी बरी गोश्ट. स्कुलां ऑफलायन जाले ती कितें ऑनलायनाचेर भुरग्यांक शिकप जायना. पूण हांगा परिस्थिती मातशी एक प्रॉब्लम आसा की ते म्युनिसिपालिटी प्रेमायसीस अंडर कन्स्ट्रक्शनाच्या खातीर भुरग्यांक हांगा भितर खूब त्रास जालो आनी एक्चुअली हितून कॉन्ट्रॅक्टराचो खूब हे म्हणजे खूब मिस्टेक आसा. तेणी स्कूल म्हणजे पयली प्रायोरिटी दिवन खंयची आपणाची पयली कामां खंयची आसली ती बंद दवरून ही प्रिमायसीस पयली काबार करपाक आसलेली. तेच्या खातीर हांव सगळ्या आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी मातशें हितून हातभार हें करून कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन ताका सांगचें आनी ताका डेडलायन दिवची की हे स्कूल बेगीन सुरू जावपाचें. ना म्हाका पयलीं सद्या म्युनिसिपालिटी खूब मिस्टेक दिसता. जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचें पळय काम केलां न्हू हे भुरग्यांक लागून इस्कॉल जावपाकूच जावलें. इस्कॉलाक पाटी खूब त्रास जालो. लॉकडावना टायमार तेन्ना त्रास जाले. ऑनलायन लोकांचे कितें प्रॉब्लम जाता, मोबायलाचेर रेंज मेळना, खूब प्रॉब्लम जाता. शिकपाकूय प्रॉब्लम. ते कॉन्ट्रॅक्टरान खूब मिस्टेक केला की जातील ताणें बेगीन भुरग्यांचे इस्कॉल तर पयलीं चालू करपाचें. उरलेलें मागीर तूं काम कर, प्रॉब्लम कांय ना. आनी जाता आमी मानताय आमचे कावन्सिलर सगळे आहाय ते चीफ ऑफिसर COB सगळ्यांक मेळोन मातशें भुरग्यांक आनी रिस्क जबाबदारी घेवपाची. कित्याक पॉलिटिक्स सेपरेट दवरपाचें आनी भुरग्यांचें सेपरेट. कितें भुरग्यांक शिकप म्हणल्यार आमचीच भुरगीं ती. आयज हें स्कूल म्हणल्यार रिन्यूवेट करपाक आमी 2 वर्सां जालीं. मात आयज 2 वर्सां जालीं हीं भुरगीं हांगा शिकता सगळीं एकाच क्लासरुमान. म्हणल्यार सरकारान एकचें येवली पळोवंक गेल्यार हें जें रिन्युवेशन केलां तें स्कुलाचें लिकेज जाता म्हणून हें खूब फास्ट काम जावंक जाल्लें. हें सामकें स्लो गतीन हत्ती चलता हें काम चल्लेलें सद्या. ह्याच म्युनिसिपल स्कुलान हांव शिकला SSC पर्यंत. आयज हांगा 5वी ते 10वी पासून क्लास आसा. आयज हें जें स्कूल आसा एक डबो कसो दवरला आनी त्या डब्यान सगळ्यांक एकाच स्कुलान सगळें शिकयता येद्याच्या रुमान. तितूनच स्टाफ रूम प्रिंसिपल थंय बसता आनी सगळी सिस्टम हें तुमी पळयलां सगळ्यांनी. आनी हें जें म्युनिसिपल जें स्कूल जें चलयता अंडर हे जे आमचे कावन्सिलर आसा तेंचो कोण तरी म्हणल्यार चेअरपर्सन ते स्कुलाची जबाबदारी घेता. सिन्स वी आर गव्हर्मेंट एडेड वी आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे NOCs लागता. So now last 8 months we have been writing to them and now they have asked for an MOU with the school. All this while we were asking for NOC, a simple NOC, because even the Chogle management, I mean the Mata school management also
were okay with the NOC, but now since the department wants an MOU, they have agreed for signing the MOU, and now we have got the MOU also ready. So probably today evening or tomorrow we will be signing the MOU and maybe starting the classes in Markar School before we shift to the other location at Sada. गोवा 365 हिरू महाले वास्कोच्यान. सध्या गोंयांत कार्निवालाच्या वाऱ्याक गोयटाक कार्निवालाक मेळटालो लोकांचो तशेंच पर्यटकांचो प्रतिसाद वर्सान वर्स वाडत चल्ला. मडगांवच्या कार्यावळींची म्हायती पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान मिडियाक दिली, पूण मुरगांवचो कार्निवाल मात वादात सापडला. कार्निवल समिती पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याचेर बेजारल्यात. जाल्यार मुरगांव कार्निवाल समिती आनी मुरगांव पालिकेचो मुख्य अधिकाऱ्या मदीं अदू जाल्ले कांय मतभेद उक्ताडार आयले. मुख्य अधिकाऱ्यान हे खेपे एक दीस उणो केलो, कांय कार्यावळी निश्चित केल्यो. ताचेरय वाद जालो. थळाव्या पारंपारीक कलाकारांक उर्बा दिवपाक जाय अशें समितीचें म्हणणें. बसके उपरांत मुरगांव कार्निवाल समितीचे पदाधिकारी मिडिया कडेन उलयले. पळयात. आफ्टर द कोविड 2020 जाले उपरांत पयलेच फावट आमी कार्नावाल करता. आतां आमकां डायरेक्शन हिंगा सीओक दिल्लें, यू हॅव टू मेंटेन द SOP. आतां ही SOP कशें मेंटेन करतले? तुमकां खबर आसतलें की फ्लोट जालो म्हणटकीच लोक कितको येता तो. आमकां नाका कोणाकूच कितें हर्ट जाल्लें, कोणाकूच पॉझिटिव्ह जालो आमकांय नाका. लोक सगळे बरे भशेन रावले वास्कोचे हें आमकां जाय. आमकां लोकांची काळजी आसा, पूण हें कितें फाल्यां अशें जावपाक जायना. लोक जाय तसो येयलो आनी पॉझिटिव्ह हें वाडलें. कित्याक आतां हें कोवीड म्हणटा तें सदांचें जाल्लें आहा. ते प्रोग्राम घालया म्हणून कित्याक आतां पॅन्डेमीक सिट्युएशनाचेर आमचे तियात्रीस भाव सफर जाल्ले आसा. सो एक तियात्रीस भावाचे म्युजिकल शो घालया म्हणून हें सांगलें. कित्याक बेश्टे डॅन्स ग्रूप हाडून घालता आनी कितें बेश्टे नाका जाल्ले प्रोग्राम घालप हें सोपना. तुमचो बजेट तर इतलो आसा जाल्यार तुमी त्या बजेटाचे वयर कित्याक घालत? तर बजेटाक तुमी अननेसेसरी पयशे वेस्ट करता इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग दॅट मनी. हे तर तुमी आतां लो हेजे बजेटाचे प्रोग्राम हाडले जाल्यार सगळें सारकें जातलें न्हू. सो आमचें म्हणणें ते भाशेन तुमी इतले व्हडले व्हडले प्रोग्राम हाडून इतले पयशे मोडून फायदो ना. लोकल प्रोग्राम हाडा. आमचे गोंयांतले बरे बरे आसा प्रोग्राम जायते. हो कार्नावाल गोंयकाराचो कार्नावाल. तुमी फाल्यां बॉलिवूडाचे हाडटले प्रोग्राम ते घालतले. हे सपना आमच्या एका कार्नावालाक. ट्रेडिशनल आसपाक जाय आमचे. कुणबी डॅन्स आहा, जायते मांडे आसा, तांकां त्या ग्रुपाक हाडून घालून आमी करपाक जाय. मडगांव कार्निवाल समितीन अंदूच्या कार्निवालाचो लोगो उजवाडाक हाडलो. तशेंच मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसाचे हस्तुकी कार्निवाल ऑडिओ सॉंग रिलीज केले. मुख्य अधिकाऱ्यान एकूण कार्यावळीचेर उजवाड घातलो. 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी अशे 3 दीस कार्यावळी जातल्यो. जी आमची लँड सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं एश वेनिसडे स्टार्ट जाता. तेच्या पयलीं हे 2-4 दीस आसा ते 6 दीस कार्यक्रम आसता. तो सो हो मारगांव हो कार्यक्रम 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी करपाक ठरयला. 25 तारखेर वेरियस प्रोग्राम आसतले, लायव्ह बँड आसतले आनीक गोंयचे पारंपारीक हे उत्सव लोक उत्सव आनी इंत्रूज मेळ वाजोवपी अंबावली फ्रॉम जॉन फेर्नांडीस आनी तेजो ट्रूप येवन तुमकां आपली कला दाखयतलो. त्या प्रमाणे मागीर लायव्ह बँड म्युजीक आसा, वेरायटी एंटरटेनमेंट आनी दुसरो प्रोग्राम आनी ऑन द स्पॉट. बट द कॉन्सेप्ट जावन आसा इंत्रूज. फक्त इंत्रूज म्हणजे इंत्रूज. दीस इज नॉट अ बीट शो, दीस इज नॉट आनी कितें न्हू. फक्त इंत्रुजा प्रमाणे हो आमची थीम दवरून मुखार सरल्यात. तशेंच 26 तारखेर बाब एडोनीस एडवोकेट कुलासो तो आनी ताचो ट्रूप फ्रॉम वेली ते बी हे इंत्रुजा प्रमाणे गांवांत ते मेळ करतात. ती मेळ ही कला आमच्या मुखार दाखयतलो. आनी ते बराबर मागीर दुसरे प्रोग्राम आसतले. 26 तारखेर बोंडो लायव्ह एक फेमस म्युजिशियन तो येवन आपलो परफॉर्मन्स करपाचो आसा. आनी ताचेर जावन आसा एक वर्कशॉप जे युथ्स आहाय तांकां कशें इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाचें कितें ती कला आहा तो ते सगळें दाखयतलो. आनी 27 तारखेर आमची मेन परेड एज युजल. 27 तारखेर गोवा गव्हर्मेंट हॅज गिवन द परेड. इट विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव अँड कल्मिनेट टू बोरकार सुपर स्टोर्स फातोड्डा. पूण हांव लोकां लागीं मागता, पार्टिसिपंटां लागून मागता फक्त त्यो कीप सेफ डिस्टन्स, वेअरिंग मास्क आनी सॅनिटायझर ते सगळे जे बंधन जे SOPs म्हणून आसात ते तुमी बरे भाशेन पाळचे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पिळगांव दिवचलचे शांतादुर्गेचे देवळांत वर्सुकी कलश स्थापना व्हडा उमेदीत जाली. 21 आनी 22 अशे 2 दीस धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. भाविकांनी व्हड्या संख्येन हजेरी लावन श्री प्रसादाचो लाव घेतलो. कोविडाचे दीस सोरूंक नात तरीकय भक्तांची उमेद कमी जाल्ली दिसना. कोविडाचे नेम पाळून लोक सण परबो मनयतात.
पिळगांव दिवचलच्या शांतादुर्गा देवस्थानाचो 58वा कलशोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. धार्मीक विधी, महाप्रसाद, गांवांत भोंवडायिल्ली पालखी अशा साबार कार्यावळींनी भावीक भक्तांक उमेद हाडली. जयेश वालावलकार आनी दिगंबर साळगांवकारान कार्यावळींची म्हायती दिली. श्री शांतादुर्गे मातेचो आयचो कलश स्थापना वर्धापन दिन साजरो केलो वयता. आयचो 58वा कलश स्थापना वर्धापन दिन साजरो केलो वयतलो. आज आणि फाल्यां असो 2 दिसाचो कार्यक्रम आसा. आयज सर्वप्रथम देवीची लघुरुद्रान सुरवात जाता. लघुरुद्र करून दोनपारा महाप्रसाद आसता आणि महाप्रसाद जाल्या उपरांत देवीची गांवांसून मिरवणूक पालखींसून मिरवणूक केली वयता आणि पालखी देवळान पावल्या उपरांत पावणी कार्यक्रम आणि त्यानंतर बायलांचो आमी बायलो बिंदास असो नाट्यप्रयोग साजरो केलो वयतलो. श्री शांतादुर्गेचो कलश स्थापनेचो उत्सव आयच्यान सुरू जाता आनी आयज भरपूर असो कार्यक्रम आहा. सगळ्यां पयलीं भटजी मार्फत असो हे लघुरुद्र जातलो. मागीर सांजची गांवांतून पालखी मिरवणूक आसतली. नाटक जायना तो उत्सव कसलो. कलश स्थापनेच्या निमतान पळोवप्याक अंदू 2 धमाल नाटकांची मेजवानी मेळ्ळी. आमी बायलां बिंदास आनी दुसरे गेले भजनांक पावले लग्नांक. लोकांनी दोनूय नाटकांक बरो प्रतिसाद दिलो. पळोवया तातूंतले कांय देखावे. म्हाका चडशी फक्त कितके 50 मागलेले. 50 नको 50 दिले तर तू 50ची दारू खाऊन फाटी रावतोय ना. हे 20 असत चला काय करतो 20 रुपया भागर. हा पण सूरबाबर काय दिसत हा मगापासून धोंडी किती असते ते धोंडी सुरुवात खय केलं रे दिसत नाही तो धोंडी तुमच्या घरात बाहेर माणूस ना म्हणून बघू जातो बापरे बसलेले असतात. आता लगीन करा मग घरात गोवा 365 खातीर संदीप पिळगांवकार. काल हवामान खात्यान उक्त्याला अदमासा प्रमाण राज्यात उण्या तापमानात वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. कालचे उणें तापमान सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री सेल्सियसान वाडिल्ल्यान काल उण्या तापमानाची नोंद 21.5 डिग्री सेल्सियस जाली. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. कांय वाठारांनी फांतोडेर दव आनी धुकेंय पडूं येता. आयज मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 5 दिसांक हवामान थीर. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक राज्यांत हवामान सुकें. आयज मळब नितळ. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीचे काळात घेवया जतनाय दवरया. सोशल डिस्टन्स वापरे. मास्क आनी सांबाळे भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.